नमस्कार, पळोवया प्रायम खबरो। पर्यावरण दाखल्यांनी डंप हाताळपाचे डिसेंबरांत घेतले केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय सुनावणी। रॉयल्टीची तूट भरून काडपाक लीज रिन्यू करून स्टॅम्प ड्युटीचेर येणावळ हाडपाचो सरकाराचो विचार। ESG आणि DFF मधले संबंध इफी वेल्यान ताणले। DFF सहकार्य करना जाल्यार गोंय करूंक शकता स्वताचो आंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव। विष्णू वाघाची डरकाळी। इफीचे कोफुसांवात चोर मारपाक लागल्यात हात। इफीचे संचालकाकच लॅपटॉप फारायलो। NFDCचो लाखांनी रुपयांचो कॅमेरा घेवन चोरांच्यो फुजो। सड्यार किर्लपाल दाबाळ चिऱ्याच्या खणीचेर कामगाराचो खून। पुलिसांक मेळ्ळी रक्तान माखिल्ली कूड। पुलिसांनी केली एकल्याक अटक। मडगावची कलेक्टरेट बिल्डिंग बांधताना सरकारी पैशांची लायल्या वाट। 56 कोटीची बिल्डिंग पावले 141 कोटीचेर। मुख्यमंत्री पर्रीकारान केली पळोवणी। फाटल्या सरकाराच्या कारभाराचेर फोग। घुसपा गोंधळाचोय दुबाव। आनी खेळा मळार नॅशनल स्कूल गेम्सांत गोंयाक बेसबॉलांत 2 भांगरा पदकां। टग ऑफ वॉरांत चलयांनी जोडले वस्तादपण। खबरो विस्तारान सीईसीन तापयले उपरांत केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय मायनिंगाचेर आक्रमक जाला। खासा कोपांतल्यान मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण डंप हाताळ्ळे म्हूण ज्या 46 खणीक नोटीसो धाडिल्ल्यो ते आनी पर्यावरण दाखले स्थगीत दवरिल्ले सगळे खणीची सुनावणी तांणी डिसेंबरांत थारायल्या। इतले मजगती सरकारान एके खासा अधिसुचोवणे वरवीं लीज बाळगोवप्यांक 60 दिसां भितर लीज रिन्यू करपाक वा लीज घेवपा खातीर अर्ज करपाक सांगला। मिनेर वा लीज धारकांक लिजाच्या अर्जा बरोबर स्टॅम्प ड्युटी भरची पडटली। तातूंतल्यान सुमार 800 कोटी रुपये उबे करपाचो सरकाराचो विचार आसा। बुधवारा बसका जाली तेन्ना सीईसीन केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयाक खूब उजरावन काडले। ताचे उपरांत हे मंत्रालयान ठोस पावलां उबारपाक सुरवात केल्या। खासा गोपांतल्यान मेळिल्ले म्हायती प्रमाण डंप हाताळपी खणींचे भवितव्य। मंत्रालयान दवरल्या दरेका खणीची वैयक्तीक सुनावणी। 46 खणींची सुनावणी घेवपाचो निर्णय। 6 आनी 7 डिसेंबराक सुनावणी। इतलेच न्हय तर गोंयच्या सगळ्या खणींचे पर्यावरण दाखले मंत्रालयान स्थगीत दवरल्यात। तांची खासा सुनावणी घेवपाचे मंत्रालयान थारायला। सगळ्या खणींचे कितें? सगळ्या खणींचे पर्यावरण दाखले दवरल्यात स्थगीत। सगळ्यांक दितले खासा सुनावणी। 19, 20 आनी 21 डिसेंबराक सुनावणी। दुसरे वटेन येणावळीचो ताण कमी करपाक गोंय सरकारान कांय पावलां उबारल्यात। सगळ्या लीज धारकांक आतां बेगिनात बेगीन खण खात्या कडच्यान लीज रिन्यू करून घेवचे पडटले। सरकारान मिनेरांक आनी लीज धारकांक खासा अधिसुचोवणी काडल्या ती अशी: लीज दिवंक वा रिन्यू करपाक लागपी स्टॅम्प ड्युटी अर्जा बरोबर भरची। अधिसुचोवणी जारी जाल्ल्या दिसा सावन म्हणल्यार 16 नोव्हेंबर 2012 सावन 60 दिसां भितर स्टॅम्प ड्युटी भरची। अधिसुचोवणी फुडें म्हणटा, लीज सुवाती वेल्यान वर्सुकी काडिल्ले मिनावेले रॉयल्टीचे 15% इतली स्टॅम्प ड्युटी आसतली। मायनिंग लिजाचे अर्ज न्हयकारले जाल्यार सरकार लीज धारकांक स्टॅम्प ड्युटी परत दितलो। सध्या मायनिंग बंद आशिल्ल्यान सरकाराची मिनावेली रॉयल्टी बुडल्या। मात ते रॉयल्टीचे इतलेच येणावळ लीज वेले स्टॅम्प ड्युटी वरवीं उबी करपाचो सरकाराचो यत्न चल्ला। सुत्रां सांगतात ते प्रमाण हातूंतल्यान 800 ते 900 कोटीची स्टॅम्प ड्युटी येणावळ येतली असो सरकारान अदमास केला। ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट। ESG आणि DFF मधले संबंध इफी वेल्यान बरेच ताणल्यात। ESGचो उपाध्यक्ष विष्णू वाघ म्हणटा, गरज पडल्यार गोंय सरकार DFF नासतना स्वता इफी करपाक शकता। ESG आणि DFF मदीं समन्वय आणि सहकार्य ना ही गजाल विष्णून प्रुडंटाच्या डिबेटीत मान्य केली।
आमदार विजय सरदेसायान इफीचेर सरकारा कडच्यान श्वेतपत्रिका मागल्या. फिल्म सिटी गोंयांत सोडून मालवणांत घालपाक सोदता म्हणून विजयान ESGचो CEO मनोज श्रीवास्तवाचेर फोग काडलो. गोंय मनरिजवण सोसायटीचो उपाध्यक्ष विष्णू वागान फिल्म फेस्टिवल संचालनालयाचेर खर टिका केली. Are you hinting that Goa can think about its own international film festival? आमच्या गाठीक सध्या तरी इतलो अनुभव आयल्लो हा. Goa can think. आमच्या गाठीक स्वतंत्रपणे फेस्टिवल करपा इतलो अनुभव पूर्ण आयल्लो आसा. Are you thinking on जर organizing म्हाका an फाल्यां independent सांगशील तूं ऑर्गनायज कर इंटरनॅशनल हे म्हणून फिल्म फेस्टिवल हय. हांव करून दाखयता सिंगल. तयार या कोणाचीच गरज ना. म्हज्या पुरते जर उलयतलो तूं जाल्यार आय एम ट्रायंग टू हॅव अ फिल्म सिटी इन गोवा इटसेल्फ. म्हजे प्रयत्न चल्ले आनी एकूच न्ही तर दोन हाडपाक, एक नॉर्थ गोंयांत एक सावथ गोंयांत. दोन फिल्म सिटी दोन आसा गोंया कडेन कॅपॅसिटी. इतली आमचे कडेन कॅपॅसिटी आसा. सिने समीक्षक पत्रकार रामनाथ पै रायकरान फिल्म सिटी विशीं आपलें मत उक्तायलें. विष्णू म्हणटा की आमी तयार आहा स्वताचो फिल्म फेस्टिवल ऑर्गनायज करपाक. कितें म्हाका अशें दिसता की सरकार जरूर करूंक शकता. कित्याक एक आमच्या फुडें एक ल्हानशें उदाहरण आसा आनी तें उदाहरण आसा तें NFDCचें, नॅशनल फिल्म डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन. हें सरकार न्ही, हें कॉर्पोरेशन आनी तें इंडिपेंडंटली फाटली 4-5 वर्सां म्हाका दिसता हांगा फिल्म बाजार करता आनी त्या फिल्म बाजाराक इफी पेक्षा चड संख्येन कलाकार येता. तुवें बारीक पळयलें जाल्यार आनी ते कलाकार इफीच्या रेड कार्पेटार येना, ते येता थंय कित्याक NFDCन आपल्या ओन तांकां आमंत्रण केल्लें आसता, कॉन्ट्रॅक्टांतल्यान हाडिल्लें आसता आनी इट इज मच मोर म्हणजे व्हायब्रंट आनी थ्रायवींग अश्यो एक्टिविटी थंय जाता. गोंय मनरिजवण सोसायटीच्या कारभाराचेर फातोड्डेचो अपक्ष आमदार विजय सरदेसाय मातूय खोशी ना. सरकारान आज मेरेन 100 कोटी रुपया म्हणले गोंयच्या सरकारान फॉर पेरिफेरल एक्टिविटीज. आनीक इंडियन गव्हर्मेंट म्हळ्यार मिनिस्ट्री ऑफ इन्फॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग हॅज स्पेंड ओनली 48 lakhs. इफी बेसिकली हाडिल्लें गोंयांत एक फिल्म कल्चर इवॉल्व जावन फिल्म इंडस्ट्री गोंयांत येवची म्हणून. पूण आज अशें दिसता की फिल्म सिटी जी पसून येता ती मालवणान येता आनी शॉकिंगली इट इज बींग प्रमोटेड बाय द CEO ऑफ द ESG. म्हजो डिमांड आहा की देर शूड बी अ व्हाईट पेपर फ्रॉम बाय द गव्हर्मेंट ऑन इफी. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट मिडिया. इफीच्या आयोजनाच्या कोफुसांवात आतां चोरूय हात मारपाक लागल्यात. बिरेस्तारा पणजे पुलिशे कडेन 2 लाखांच्या सामानाचे चोरयेच्यो 2 कागाळी इफींतल्यान पावल्यो. NFDCची कॅरमॅनाचो 1.5 लाखांचो कॅमेरा, लेन्स आनी फ्लॅश रातीं गेस्ट हावसांत फारायले म्हूण ताणें पुलीस कागाळ केल्या. जाल्यार इफीच्या ऑफिसांतल्यान 50,000 लॅपटॉप फारायलो म्हूण दुसरी कागाळ आयल्या. मेळ्ळे ते म्हायती प्रमाण लॅपटॉप इफीचे संचालक शंकर मोहनाचो. इफीचे मेन ऑफिस जे ESG आसा थंय सेक्युरिटी गार्ड बी आशिल्ले, थंयच्यान लॅपटॉप गेला म्हूण ते ऑफिसांच्यान सांगताले. ती कंप्लेंट ताणें आतां धाडले आसतली फाटल्यान. ते तांची एन्क्वायरी चालू आशिल्ली कित्याक थंय प्रायवेट सेक्युरिटी एंगेज केल्ली आसा, ताचें व्हेरिफिकेशन चालू आशिल्लें. ती ऑलरेडी पणजे रजिस्टर जाली जाल्यार हांव सांगूं शकना तुका, पूण कंप्लेंट तांच्यांनी दिल्ली आनी तांचें व्हेरिफिकेशन चालू आशिल्लें. लॅपटॉप तांचोच कोणाचो तरी इफी कन्सर्न ऑफिशियल कोण तरी इफीचो कोण डायरेक्टर, एसिस्टंट डायरेक्टर सारकें तुका सांगपाक नकळो. इतलें काय म्हजे कडेन अजून अपडेट इन्फॉर्मेशन ना. पूण थंयच्यान एक लॅपटॉप गेला आनी थंय प्रायवेट सेक्युरिटी गार्ड आशिल्लो ड्युटेक, इतलें खबरच म्हाका. येस, मेरेटा कुशीक एक गेस्ट हावस आसा, ताणें थंय कोण तरी फोटोग्राफर रावतालो रमेश नायर म्हूण, ताणें एक कंप्लेंट फायल केल्या की तो राती रुमान न्हिदिल्ले कडेन कोणें तरी ताचे कॅमेरा, लेन्सीस आनी फ्लॅश गन चोरलो म्हूण. ती आमचे कडेन ऑलरेडी रजिस्टर जाल्ली आसा कंप्लेंट आनी इन्वेस्टिगेशन चालू आसा. सादारण 1.5 लाख किमतीचें जाता ताचे कंप्लेनी प्रमाणे. घेवया एक विसव.